मायमोगाचे येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळयाचे हेडलायन्स. दिवचले खण येरादारी विरोधात परत रास्ता रोको. सार मानशेच्या शेत वाठारांतल्यान चल्ल्या खण येरादारी. मामलेदार खण कंपनीक सांगून ना कांयच फायदो. शेवटाक दादले बायलांनी आडायले रस्ते. मामलेदार आयलो पुलीस फौज घेवन. सार मानसकार संघर्षाचे तयारेत. वास्को मुरगांव वाठारात सोऱ्याचे 2 व्हडले ट्रक जप्त. 1,34,00,000 आणि 88,000 सोरो ताब्यात. अबकारी अधिकाऱ्यांची कारवाई. नावेले इगर्जेत अवर लेडी ऑफ रोजरी सायबिणीचे फेस्त. वडा उमेदीन आणि भक्तिभावान मनयले फेस्त. भाविकांनी सायबिणीचे घेतले बेसाव. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारात. अंधाधुंद खण येरादारीन सार मानस दिवचलच्या दादल्या बायलांक आयज परत एक फावट रस्त्यार हाडले. डेप्युटी कलेक्टराक सांगून जाले खण मॅनेजमेंटाचे मिटींग पे मिटींगचे खेळ पळयले. कायद्याचो मार्ग पत्करलो. शेवटाक सरकार आनी खण कंपनी आयकनाशी पळोवन लोक संघर्षाक तयार रावल्यात. 4 ते 5 कडेन थळाव्यांनी शेतांतल्यान वचपी खण येरादारीचे ट्रक आडायले. आयज पुलिसांचे कवच घेवन मामलेदाराक थंय येवचो पडलो. पळयात पुराय खबर. हे तुवें खंय रोड केला पळय त्या रोडान तुम्ही ट्रान्सपोर्ट व्हरा. आमचो ह्या कंपनी कडेन कांय लिंक्स काय ना. आमचे शेत मेळटा एनबीपी जंक्शन त्याचे खंय थंयसून व्हरून दिली. एनबीपी माटवाडा बरोबर. एनबीपी टू माटवाडा जंक्शन मानस जेटी ते खंयचे जंक्शन पळय ते आमकां खबर ना. आमी फक्त ते ओनर येयल्या पळय शेतान शेत म्हणून येयल्या इतलेच. ते आपल्या शेतान हे करता. टोटली आमची एरिया 24 जुलै ऑगस्ट 24. पूण अशें एक वाटे मायनिंग चालू करता दुसरे वाटेक शेतां करूंक जाय म्हणटा. हांगा आमकां थोडे प्रॉफिट ना. वर्साक आमकां 5 लाख प्रॉफिट हांगा. आणि दोनूय सीझन काडटा. वांयगण तूं व्हर कसो काडटा. रेनी सीझन आतां आमचे रोपे लावपाचें काम जालें. हें जालें आता थंय हाडटा टँकरी वता ते फाल्याच्यान काडटा माती. फाल्यां आमी जेसीबी सांगल्या फाल्यां आमी सोडटले. माती काडपाक चालू कित्याक आमकां कशें तरी आतां चालू करपाचें. ते सर्वेयरा कडेन विचार मशिनरी केन्ना मेळटली ताची ती. सारमानस दिवचलच्या शेतकारांनी आणि तांच्या बायलांनी रस्तो आडावन आयज खण येरादारी बंद केली. शेत जमनीची खण कामाच्या वायट परिणामापासून राखण करपा खातीर सारमानसकारांनी हे पावल उबारले. येरादारीचो मार्ग तांच्या शेत जमनींतल्यान वता. ताका लागून शेत जमनींची सुपीकताय नश्ट जाल्या. जायत्यो बसका जावन लेगीत खण कंपनी आणि सरकारान अजून ह्या प्रश्नाचेर खर आणि शासनाचो उपाय काडलो ना. देखून लोक खुबळ्यात. आमी 4-5 फावटी आमी आडयले. पयली आडयले एनबीपी आडयले एनबीसी जंक्शनाचेर. मागीर आमी हांगा माटवाडा जंक्शन आडयले. परत सारमानशेर आडयले. अशें आमी परत हांगा खोपी घातल्यो. हांगा रावले शेतकार सगळे. तेका आमी तेंच्यांनी कलेक्टरान अशें मिटींग जाल्यो आमच्यो. कलेक्टर आमकां सांगलें ना तुमचो प्रश्न कितें आहा ते बसोन तुमी सॉल्व करया म्हणून. तो पर्यंत कंपनी कडेन आतां 10 मिटींग जाल्यो. कंपनीन आमकां आजून पासून कितेंच तेंच्यांनी हें दिवंक ना. आमी करतले म्हणून फक्त आश्वासन दिता तुका अमकें आनी तमकें म्हणून. पळय फक्त आमचो जो पर्यंत तेंच्यांनी शेतांचो रस्तो काडला तो पर्यंत आमचो क्लियर करून दिना न्हू. तो पर्यंत आमी हांगातले आतां हालचे पासून हांगाच बसून रावतले. तेन्ना तेंच्यांनी कांय ना. तुमचो प्रश्न कलेक्टरान सांगलें तुमचो प्रश्न 2 म्हयन्या भितर सॉल्व जातलो म्हणून. तो अजून आतां 6 म्हयने सोंपले पूण अजून तेंच्यांनी कांय सॉल्व करूंक ना. परत आतां डेप्युटी कलेक्टर येयलो आनी तुमकां तशेंच सांगलें तुमी कितें करतले. ना आमी ताका सांगता जो पर्यंत आमचो तो प्रश्न सॉल्व जायना तो पर्यंत आमी हांगासले हालचे ना. तो पर्यंत ट्रान्सपोर्ट बंद आसतलो म्हणून. सदांच न्हू ती आमकां आयज करता कंपनी फाल्यां करता. तांकां लिटरेज करून आतां 1.5 वर्स जायत येयले. 1.5 वर्सां आमचे आतां प्रॉपर सगळे शेत भात सगळे गेल्ले आसा. ही आतां कंपनी न्हू आमकां हे वर्करां कडेन न्हू खेळ खेळटा ती आतां खेळ. आयज न्हू फाल्यां न्हू कितले दीस कितले हे करतले ते आमकां पोट ना. आतां ती लिना न्हू तिणी सांगलें आमचे कडेन उलयता म्हणून. जुलयान सांगलें तिणी उलयता म्हणून. अजून तिका 5-6 म्हयने जाले तिका मुर्तूच मेळोना अजून उलोवपाचो. आतां आमी बायल येयल्या तिका आपय आमी उलयता तिचे कडेन. ती पळय सॉल्व करतल्या बायल जावन आमचो प्रश्न ती सॉल्व करता जाल्यार. आतां गव्हर्नमेंट सुद्दां बायलांक संरक्षण. आतां आमकां बायलांक रस्त्यार येवपाची गरज नासली. असली इंच्यानी आमचे प्रश्न सॉल्व केल्ले जाल्यार आमकां शेतां आतां आमी कशें पोट भरपाचें भुरग्यांचें आनी आमी कितें करपाचें. आणि ही दिवचलचो मामलेदार प्रवीण गावसाची प्रतिक्रिया. ज्या रस्त्या वयल्यान खण मालाची येरादारी जातात तो रस्तो खंयच्या सर्वेंतल्यान वयता हे आदी मामलेदाराक खबर ना.
ते कन्फर्म करता आनी फुडली पावलां उबारतले अशें ताणें सांगलें. डेप्युटी कलेक्टरा कडेनय खंय तो चर्चा करपाचो आसा. just heard their grievances and we'll put it across with the deputy collector. We'll discuss आता की ह्या कंपनीचे कोण येवंक ना म्हटल्यार तांकां आतां कॉल करून तांचे कितें क्लॅरिफिकेशन आहा ते घेवन मागीर वील सबमीट आहा रिपोर्ट. प्रायवेट काय कितें तो रूट कन्फर्मेशन जो तेंच्यांनी डॉक्युमेंट दाखयला ताचे सर्वे नंबर जो इश्यू जो म्हणटा ते तो क्लॅरिफाय केल्या शिवाय आमी सद्या कांय उलोवंक शकना. सो लेट्स सी. आय विल हॅव अ वर्ड विथ द डेप्युटी कलेक्टर. गोवा 365 खातीर महेश कवळेकार आनी सानिका नागवेकर. वास्को मुरगांव वाठारात अबकारी अधिकाऱ्यांनी सोऱ्याच्या बॉक्सांनी भरिल्ले 2 व्हडले ट्रक जप्त केले. ह्या ट्रकांनी 1,34,00,000 आणि 88,000 सोरो आसलो, जो अबकारी अधिकाऱ्यांनी जप्त केला. दोनूय ट्रक ताब्यात घेतल्यात. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. महाराष्ट्र इलेक्शन आयज सकाळसून चालू जाल्लें आसा आणि हे इलेक्शन जेन्ना चालू आसतनाच आयज गोंयान मेड इन महाराष्ट्र हे टायपचे लिकर हे गोंयान वास्को ह्या भागान धरलेले आसा. बिर्ला ह्या एरियेन हे 1-2 ट्रक धरलेले आसा जे नियरली 2 कोटी मेरेनचे हे ट्रक आहा. माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता की हे जे ट्रक हा ह्या ट्रकान बॉक्सीस जे आहा नियरली हंड्रेड्स ऑफ बॉक्सीस हांगा ह्या ट्रकान लोड आहा. तशेंच आनी एक ट्रक आहा हातून नियरली 1 लिटराच्यो बॉटली आहात ज्यो रिझर्व विस्की म्हणून सांगता आणि मेड इन महाराष्ट्र म्हणतात. हा की हे जी 2 ट्रक धरलेले आसा हातून हंड्रेड्स ऑफ लिकर बॉटल्स भितर धाकटे क्वार्टर बॉटल्स आहात, तशें 1 लिटर बॉटल्स आहात. आणि हे जे बॉटल्स आहात हे एकदम नियरली म्हटल्यार 1.5 ते 2 कोटीचे बॉटल्स आहात असे कळले आसात. आणि हे जे लिकर आहा हे मेड इन महाराष्ट्र आहा. आणि जे 2 ट्रक आहा ते हांगा पार्क केल्ले आसले, पण एक्झॅक्ट कोण ह्या ट्रकाचो ओनर हा ड्रायव्हर हा अजून मेरेन कळना. आणि हे ट्रक जेन्ना पार्क केल्ले तेन्ना हांगा हांगा एकदम वास येयलो अशें तांकां कळून येयल्लें आसा. आणि तेच्या फाटल्यान ह्यो ज्यो पोतयो आहा हे पोतयो ज्यो हेचे एक शेणाचो कसो वास येता ह्यो खंय तरी हांगा ब्लॉक करून दवरलेल्यो. आणि ते ब्लॉक करून तांकां ते कळंक जायना म्हणून एक हे दवरलेल्यो. पण जेन्ना एक्सायज डिपार्टमेंट हांगासून वयताले तांकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी आणि तेंच्यांनी ह्यो तेच्या फाटल्यान 2 गार्ड दवरून ह्यो खंय तरी सीज केल्ल्यो आसा. आणि आतां त्यो एक्सायज डिपार्टमेंट आपल्या कडेन सीज केल्ल्यो आसा. आमी कितें केलें काल आफ्टरनून आमी रुटीन पेट्रोलिंगाक भायर सरलेले आनी करता करता आमी सांकवाड IDCन पावले. आनी हांगा पार्किंग यार्डान आमकां दिसलें की 2 ट्रक्स आसा. थंय आमकां सस्पिशियस दिसलें की हे ट्रक्स जे आसा थंय लिकर स्मेल करता लागीं गेले जाल्यार. सो आमी कितें केलें पेट्रोलिंगाक 2 स्टाफ दवरलो आमचो. सो कोण येता जाल्यार पळोवया म्हणून. आनी इवेंच्युअली इवनिंग पर्यंत कोण येवना. सो वी कॉन्टेक्टेड आवर हेड ऑफिस आनी अंडर द गायडन्स ऑफ द कमिशनर ऑफ एक्सायज, एडिशनल कमिशनर ऑफ एक्सायज, असिस्टंट कमिशनर ऑफ एक्सायज एंड सुप्रिटेंडंट ऑफ एक्सायज हेंचे भितर आमी मागीर रेड कंडक्ट केलो. आनी आमी भितर रेड कंडक्ट करतना आमकां लिकर गुड्स फावंड आउट जाले. कितल्यो गाडयो आसल्यो आणि अमाउंट कितें आसलो? 2 गाडयो आसल्यो. आनी अमाउंट जे आसा तुमकां एक गाडयेचो अमाउंट आसा 70,08,000 आनी दुसरे गाडयेचो अमाउंट जो आसा तो 64,80,000. इट कम्स टू 1,34,88,000. आणि प्लस दोन्ही गाडयो दोनोय गाडयो सीज केला आनी दोनूय गाडयोची व्हॅल्यू आसतली 25 lakhs. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आनी भक्तीबे बाळगी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. जॉब स्कॅमाक लागून राज्यात खवदळ पडला. सामान्य लोक कुजबूज करतात जाल्यार ॲक्टिव्हिस्ट आणि राजकारणी बान सुरसुरी पेटोवपाक लागल्यात. विरोधी पक्षांनी भाजपाचेर उतरांचो फारपेट चलयला. तांकां जाप दिवपाक भाजपाई फाटी रावली ना. मंत्री म्हजे आयकनात अशें म्हणपी रमेश तवडकराचेर आपान टिका केली. तवडकरान सभापती पदाचो राजिनामो दिवचो नाजाल्यार मुख्यमंत्र्याचो राजिनामो मागचो आप फुडाऱ्यांनी मागला. गोंयांतल्या सरकारी जॉब स्कॅमाच्या तपासा खातीर SIT स्थापन करपाचो कसलोच विचार ना. पुलीस केसी हाताळपाक समर्थ आसात. खंयच्याच लिडराचो संबंध जॉब स्कॅमा कडेन ना. DGP, दक्षिण गोंय SP आनी उत्तर गोंय SPन पत्रकार परिशदेंत सांगिल्लें. पूण सरकारी नोकरी घोटाळ्या संबंदीत आनीक एका प्रकरणात माड्डोळ पुलिसांनी कॅबिनेट मंत्र्याचो माजी कर्मचारीक अटक केल्ल्यान वाद वाडत चल्ला. स्वता मंत्र्याचो स्टाफ जॉब स्कॅम करता आनी मंत्र्याक खबर ना? आपान भाजपाक प्रश्न केला. आमचो जो गोंयचो स्पीकर आसा रमेश तावडकर त्यांनी फाटल्या दिसांनी एक 3 स्टेटमेंट काडले
पयलो तो कितें म्हणटा आपले म्हणटा कोणूच खंयचोच कॅबिनेट मिनिस्टर बींग अ स्पीकर खंयचोच कॅबिनेट मिनिस्टर म्हणटा आपले कोण आयकना आपल्याक कचरो कसो करता अशें हो स्पीकर म्हणटा दो ही प्रोटेक्टेड देम बाय नॉट डिस्क्वॉलिफायींग देम. हो जो स्पीकर आसा तो येदो व्हडलो पोस्ट जावन जे स्पीकराचे सगळे फॅसिलिटी आपूण हे घेता आनी जो स्वता म्हणटा की आपले खंयचोच कॅबिनेट मिनिस्टर आपले आयकना आपणाक केअर करना आनी जो स्पीकर स्वताच्या भारतीय पार्टीचो तो MLA जावन तो आपल्याच पार्टीचे तो म्हणटा रिपोर्ट कार्ड इट शोज द फेलियर टोटल फेलियर सगळे मिनिस्टर म्हणटा आपल्या खातीर स्वता खातीर काम करता इन्क्लुडींग CM. सो आमी ह्या 3 गोष्टीचेर ऑन मॉरल रिस्पेक्ट वी आस्क रेजिग्नेशन ऑफ स्पीकर रमेश तावडकर. महिलाज इन BJP टू डू करप्शन तेच जालें तेंचे एम्पावरमेंट म्हणजे हेच जालें. भारतीय जनता पार्टीचो लिडर आनी मिनिस्टरच्या ऑफिसांतलो स्टाफ जो एक 27 वर्साचो भुरगो तें नांव अनिकेत कांदोळकर ह्या भुरग्याक अरेस्ट केलो आनी तेणें खंय कितलेशे कोटी रुपयांनी जॉब स्कॅम केलो. आतां आजुनूय प्रमोद सावंत म्हणटा काय की दे आर मिनिस्टर्स आनी आमचो गोवा पुलीस म्हणटा काय की दे आर की मिनिस्टर्स भारतीय जनता पार्टीचे मिनिस्टर्स इन्वॉल्व ना काय म्हणून. आयज डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या गव्हर्मेंटान 3 वर्सांत कितले प्रायवेट सेक्टर्स कंपनी हाडल्यो कितलेशे गव्हर्मेंट जॉब्स लोकांक दिले हो गव्हर्मेंटान क्लियर कट सामको लोकांक सांगूंक पडटलें. विरोधी पक्ष सरकार आणि पार्टीचेर बिनबुडाचे आरोप करतात मागीर ते गायब जातात. गोवा पुलीस आपले काम करीत आसात कोणाकूच क्लीन शीट दिवंक ना अशें म्हणत गिरीराज पै वेर्णेकारान प्रतिक्रिया दिल्या. सगळ्याकीन पयली गजाल म्हणजे हो जो सगळो विशय सुरू जालो तो म्हाका दिसता विशय सुरू जावपाक कारण म्हणजे सुओ मोटो घेतिल्लें डिसिजन माननीय मुख्यमंत्र्यांचे की हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. तर पयली गजाल हांव सांगूंक सोदतां की खंयच ही कंप्लेन खंयच्यान तरी दुसरे कडल्यान आयल्या मागीर सरकार कांयच ऑप्शन ना म्हणून केस फायल केल्या असो प्रकार न्हय. तर ज्या वेळार मुख्यमंत्र्यांक लक्षान आयलें की अशें काही गोंयकारांची फसवणूक चल्ल्या आम आदमी पार्टीन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्लें आमी SITन केल्लो घोळ लोकां समोर फुडें हाडटले एक फक्त RTI एप्लिकेशन उरलां खंय गेलें तांचें म्हणजे खंय तरी प्रेस कॉन्फरन्स घेवप सरकाराचेर आनी पार्टीचेर भारतीय जनता पार्टीचेर बिनबुडाचे आरोप करप आनी मागीर नाच जावप. तर म्हाका दिसता एक जेन्ना फट परत परत सांगली वता ती कोणाक खरी दिसची न्हय म्हणून आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें हें कारण. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, डिलन रॉड्रिक्स, मनीषा जाधव आनी मुझेफ शेख. दर खेपे पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड येता आनी दोळ्यांक पानां पुसून वयता. प्रदूषण मंडळान फिश फॅक्टरींतल्यान बुरशें उदक येता कारखान्यांतल्यान काय स्क्रॅप यार्डांतल्यान ते सोदून काडचे. आमदार क्रूज सिल्वान मागला फाटले खेपे आमी शेतात नुस्तें मेल्ल्याची कागाळ दिली आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळान फकत 2 नुस्त्यांक मरण आयले असो अहवाल दिल्लो. कोणाच्याच दबावा बगर GPCBन स्वतंत्र चौकशी करची एक्टिव्हिस्ट फ्रेडी ट्रावासोन मागला. आमदार क्रूज सिल्वा गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ साजुजे दी आरियलची सरपंच कार्मिना फेर्नांडीस पंच वांगडी एक्टिव्हिस्ट फेंड्री त्रावासो आनी थळाव्यांनी नेसाय IDC वाठाराची पळोवणी केली. प्रदूषित उदक शेतात नेमके खंयच्यान येतात ते जाणून घेवपाचो यत्न केलो. उदकाचे नमुने एकठांय केले. आमी सांजे दी आरियल आमी इंडस्ट्रियल स्टेटान आयज एक इन्स्पेक्शन हाडलें गोवा पोल्युशन बोर्डाचे ऑफिसर्स येयले पण हेच्या पयले येयले कंटिन्युअस पोल्युशन हें उदकाचें पोल्युशन जायता आनी तांकां सदांच सांगता जायत पाटी दुसरे पाटी तरी जाले सॅम्पल वतात सॅम्पल येयले म्हणटकीर रिजल्ट आमकां सामको बरो मेळटा पण सायटीचे ह्या चेंजीस कांय जायना. सो आयज डिटेल इन्स्पेक्शन केल्लें 2-3 सायटीचे सॅम्पल वयले. सो आमकां जाय आसलें सॅम्पल व्हरून आमकां जाय आसलें हे सोर्स खंयच्यान येता हें उदक काळी जाता वास मारता तो कितें म्हणटा तें फायंड आवट करपाक. सो आमचो डिमांड आहा पोल्युशन बोर्डा कडेन येवचें सायटीर तें उदक खंयच्यान येता खंयच्यान आउटलेट जाता काय ते फॅक्टरींतल्यान काय स्क्रॅप यार्डाचे तें आयडेंटिफाय करपाक आनी हो सोर्स बंद जावपाक जाय. हेजेर आमी जेन्ना फाटीं इश्यू जाल्लो आतां आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन उलयलो
आनी ताणें म्हाका लेटर आनी ताणें इन्स्पेक्शन फूल आपली टिमी धाडटा म्हणल्यार सो तेजेर आमी रावतात आख्खी फूल टिमी घेवन कलेक्टराकूय लेटर केल्ली ह्या पंचायतांनी प्लस आमी कलेक्टरा फूल टीम आमकां जाय ह्यो सोर्स कितें खंय येता कितें आतां स्क्रॅप यार्ड ओपन स्क्रॅप यार्ड थिंगा लेबर आमी जायते चयला पूण थिंगा टॉयलेट फेसिलिटीज नाय थिंगा ते टॉयलेटा खंय कोता तें कोणाक खबर ना सो हेजे सगळें एक्शन जावपाक आमची कलेक्टरान आमकां फूल टिमीचें इन्स्पेक्शन जाय पोल्युशन बोर्ड मिनिस्टर प्लस कलेक्टर डॉक्टर आख्खी टिमी आयज आमचें इन्स्पेक्शन जालां पोल्युशन जाता म्हणून म्हणजे वास चड जाता सो आज आमचे बारको पोल्युशन बोर्ड आसलो इन्स्पेक्शन करपाक प्लस आमगेलो MLA बाब आसलो आमगे विलेजर्स डेप्युटी सगळे आमचे बारको आसले आज इन्स्पेक्शनाक आज आमगे एकूच मागणी की हो सोर्स जे वास येता आनी हें सगळें उदक पोल्युटेड येता तें खुंयसून तें पोल्युशन बोर्डान सोदून काडचें आनी आमकां हें सगळें एनवायरमेंट मिनिस्टर आहा ते मातशें आमकां हेजेर आमकां सपोर्ट करचो की हे वास आनी हेजी थरली आहा ती इन्वेस्टिगेशन कोच म्हणून आमची एक मागणी आहा रिपोर्ट कितें म्हणून ओके लास्ट टायम पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आमगे सॅम्पल व्हेल्ली आनी बरोबर आमगे MLA आसलो हिंगा नुस्तें मेल म्हूण आमी कंप्लेन केल्ली आनी MLA आपयल्लो MLA येयलो कितलीशी नुस्तीं हिंगा मेलो आसलोली बट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान रिपोर्ट दिला दोनूय नुस्तीं मेलो आहाय म्हूण हिंग 2 नुस्तीं मेलो नाय आमकां तेंय एविडन्स आमकां फोटोग्राफी आहा व्हिडिओ आहा आमकडे ते दाखोवपाक नुस्त्याक कितू मेलो आसलो ते हिंगा ही पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आपल्यागे थरल इन्वेस्टिगेशन कोचें कोणाच्या प्रेशराचेर कोच न्ही दुसरी ऑथॉरिटी हें पोण केलें ना काय आर्याल गांवचें हे मुगेलो व्हडलो प्रश्न आहा कलेक्टर पुलीस हेल्थ खूंय आहाय ही विलेज तुमकां कांय रेव्हेन्यू दिना हे विलेजीसान तुमकां कांय बेनिफीट घेयनाय फकत डिजास्टर आहा तोच आमगे हे विलेजीचे घालून मुखार चलयाय अलेक्स सिकेर एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रमोद सावंत तुका अपील केल्लें धाड मग तुगे सगळी टीम आयज आम तर थिंग वयतलो पुलीस प्रोटेक्शन ना कलेक्टर खूंय आहा बाबा हे चोय आमगे विलेज आख्खे स्टेटी सर्व कोता आनी आमकां कितें जाय पडे हे मेळना नाक ते आमचे तापलो आहा सो मुगे एक डिमांड आहा आज पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड येयला आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान फकत सॅम्पल घेयलें आतां उलो सोंस आहा पडे हो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सोदीचो कलेक्टरान ऑर्डर जाती आनी प्रेजेंट रावन इन्स्पेक्शन करचें आमी सकाळचो आहाय MLA आमचे बरोबर सकाळचो इन्स्पेक्शन आहा तशेंच प्रेस भाव आमगेले आमचे बरोबर सकाळचो आहाय पंचायत बॉडी एज वेल एज अ विलेजर हे इतल्या लोकांक पळकाय गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी भक्तीपय बाळगी परतून घेवयाक वेवसायीक विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो बुधवारा नावेली इगर्जेत अवर लेडी ऑफ रोजरी सायबिणीचे फेस्त व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयले भक्तांनी व्हडा संख्येन हजेरी लावन सायबिणीचे बेसाव घेतले पळयात काय उमेदीचे खीण आज आमच्या समाजात तरेकवार प्रश्न आमकां गिरासतात आज आमच्या पर्यावरणाचे हालावाल जाल्ले आमी पळयता आनी जेन्ना आमी आयज आमची परब आमची जुजाय सायबिणीची आमी सगळीं खुशाल आहा आनी ते बसत देवाक आमी आर्गां दिता सायबिणीच्या देण्या बसत आनी सगळ्या लोकांचे बरेपण जावचें गांवांत शांती आसची म्हणजे करून दुयेंस पिडा हाचेर आनी आमच्या कुटुंबाक आक्रमण जातात सभा तरेनी तांचेर जैत व्हरून सायबीण बाय आमकां आदार दिवचो हेच आमचें मागणी.
गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, समरिता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर. तामिळनाडू लागसार चक्रीवादळ आणि अंदमान दर्यादेगेर विकसीत जावपी यंत्रणा बळिश्ट जावपाची चिन्हां दाखयतात. तरी लेगीत गोंयांत सुकें हवामान चालूच आसा. बिरेस्तारा दिसभर नितळ मळबाची शक्यताय आसा. IMDन दिल्ले म्हायती प्रमाण दोन्ही म्हालांनी सुमार 33 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 23 डिग्री सेल्सियस आसतलें. मळब नितळ आसून लेगीत चड आर्द्रताय दनपारच्या वेळार तापमान 35 डिग्री आनी 40 डिग्री सेल्सियस उरतलें. हो दीस चड करून वाऱ्याचो नासू येता, पूण अदीमदी हलको वारो हवा थोडी थंड करून कांय प्रमाणात सुटका दिवंक शकता. फुडले 5 दीस हवामान सुकें उरपाची शक्यताय. फुडल्या सप्तकात नितळ मळबाचो अदमास. बिरेस्तारा फांतोडेर आनी राती धुक्याची परिस्थिती. बिरेस्तारचे तापमान 33 आनी 23 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक अलर्ट ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.